आमच्यो आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. बेरी बेरी पावस सीझन 4. दायजी वर्ल्ड आणि कविता ट्रस्ट आयोजित बिरी बिरी पावस सीझन 4त तुमकां परत एकदा माये मोगाचो येवकार. आयच्या एपिसोडात ह्या नव्या एपिसोडात आमी ल्हान भुरग्यां कडल्यान कविता आयकून घेतली आणि तांची कांय बालगितां तशेंच तांचे माणकुल्या आवाजान तांच्यो कांय कविता आमी आयकून घेतली आणि तांचे कडेन आमी संवादूय सादतली. तशेंच ह्या सर्तीचे आयचे परीक्षक आसात बोमानेस्त अनंत अग्नी सर, तांकांय हांव ह्या वेळार येवकारता. तर आतां आमी वळोवया आयच्या आमच्या सर्तका कडेन. तुझें नांव सांग. आर्या ही बोरकर. आर्या ही बोरकर. आनी तूं खंयच्यान आयला? मडगांव. मडगांव. तुका कितें कितें करपाक आवडटा? अशें कविता म्हणपाक आवडटाच, ताच्या भायर आनी कितें करपाक आवडटा? बरोवपाक आवडटा. बरोवपाक आवडटा. कितें बरयता तूं? काणी. काणी बरयता. आनी तीच काणी बीन अशी सादर बीन करता, वाचून बीन दाखयता? ना. आनी घरा कोण कोण आसा तुज्या? मम्मी पप्पा आनी म्हजो भाव. तुजो भाव आसा. आयज तेणी पार्टिसिपेट केला? ना. ओके. आनी तूं आतां कितलेक शिकता म्हणलें तें? 6th. ऑल द बेस्ट. बरें जावनी. ओके. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा पप्पा आनी ताचो मोबायल. कवी अंबेश तलवडकर. पप्पा तुजो मोबायल एक दीस तरी बंद कर. पप्पा तुजो मोबायल एक दीस तरी बंद कर. म्हज्या कडेन मायेच्यो 4 तरी खोबऱ्यो कर. म्हज्या कडेन मायेच्यो 4 तरी खोबऱ्यो कर. उठ सूट हातात मोबायल. मन कशें रे तुजें रमता. उठ सूट हातात मोबायल. मन कशें रे तुजें रमता. म्हजें लक्ष दिनासतना रावंक कशें रे तुज्यान जमता. म्हजें लक्ष दिनासतना रावंक कशें रे तुज्यान जमता. दीसभर ऑफिसान तूं रातचोच घरा पावता. दीसभर ऑफिसान तूं रातचोच घरा पावता. मोबायलाकच वेंगेत खेळयत रोकडोच न्हिदूंक धांवता. आयताराक सुद्दां तूं फेसबूक लॉगीन करता. आयताराक सुद्दां तूं फेसबूक लॉगीन करता. म्हाका एकटेंच बाकार बसून पार्कात जॉगिंग करता. डेटा पॅक सोंपलो जाल्यार गेम्स खेळत बसता. डेटा पॅक सोंपलो जाल्यार गेम्स खेळत बसता. मम्मी हें नाटक तुजें मुखाट्यांनी सोंसता. हांव कितें सांगता तें अजिबात कानार घेना. हांव कितें सांगता तें अजिबात कानार घेना. कितेंय हाडूंक सांगल्यार लेगीत तेंवूय मनार घेना. कितेंय हाडूंक सांगल्यार लेगीत तेंवूय मनार घेना. चल्ला कितें रे तुज्या ह्या दिसांनी. तुज्या पप्पानूय तुका असोच केल्लो. आल्बमांत फोटो पळयला हांवें. तुज्या पप्पान तुका फिरोवंक व्हेल्लो. म्हाकाय केन्ना फिरोवंक व्हर. म्हज्या लागीं खोबऱ्यो कर. हांसोन खेळोन कुता काडून मोगान म्हाका वेंगेत धर. एक दीस तरी पप्पा मोबायल तुजो बंद कर. म्हज्या कडेन मायेच्यो 4 तरी खोबऱ्यो कर. म्हज्या कडेन मायेच्यो 4 तरी खोबऱ्यो कर. देव बरें करूं. बाय आर्याई, मोबायलाच्या आयच्या युगांत घरांतलीं नातीं शेणत चल्ल्यांत. जाणट्यांनी भुरग्यांक दिवपाचो वेळ ना जायत चल्ला. न्हिदपांत उठपांत जागे आसपांत सगळ्यांत हातांत मोबायल. आनीक मागीर वेळ मेळ्ळो जाल्यार भुरगीं. अशी जी परिस्थिती घराघरांनी आमकां दिश्टी पडटा ती अंबेशान खूब सुंदर तरेन कविते भितर मांडल्या. आनी तितल्याच प्रभावीपणान तुवें ती उतरांतल्यान तुवें ती आमच्या मुखार मांडली, सादर केली. खूब सुंदर. तूं मोबायल वापरता? ना. वापरता? मोबायलाचे बरे आनी वायट फायदे सांगशी. मोबायलान आमचे दोळे पेड्ड्यार जाता. ओके. आनी
मोबायल पळयलो ना जाल्यार दोळे बरे उरतात. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कविता खूप बरी सादर केली, कारण ही परिस्थिती आनीक आयज जाणटी जो वेळ भुरग्यांक दिवपाक जाय तो दिवपाक पावनात आनी दिसभर मोबायलाचेर आसता, तिजो फॅक्ट, आनी तो खूप सुंदर तरेन तुवें सादर केलो. व्हेरी गुड, सुंदर सादरीकरण. तुझें नाव सांग. संजना राठोड. आणि तू कितलेक शिकता आता? 6वीक शिकता. आणि तुका आनीक कसली आवडटा? कवितेच्या शिवाय आनीक कितें आवडटा तुका? काणयो आवडटा. काणयो सांगपाक आवडटा काय आयकपाक आवडटा? सांगपाक आनी आयकपाक दोन्ही आवडटा. म्हणजे तू आता घरा कडेन तुजो ल्हान भाव भयण बीन कोण आसा? हय. तांकां सांगता काणयो बीन? हय. आणि अशें सर्तींनी बीन भाग घेतला तुवें काणयो सांगपाच्या? हय. खंयच्या सर्तींनी भाग घेतला? शेणगोय कथामाळेन. ओके. आणि आयज तू खंयची कविता सादर करतले? श्रावणात पावस आयलो. ऑल द बेस्ट तुका. बरी जावन. श्रावणातलो पावस आयलो. श्रावणातलो पावस आयलो. पावस सांगयतान वारो आयलो. वाऱ्यान आपल्या एकच लारान तळखिळ्याक बरो नाचूक आयलो. श्रावणातलो पावस आयलो. सगळ्याच कडेन खोशीच मोर तालार नाचता. मिरसांगाची नळेत पळयत अळम्या काळोख हासलो. कोगुळ गायता सवणी नाचता. गुळगुट्ट्यांनी मदींच सूर धरलो. माडमाड्यो तकलेन जाल्या. पिश्या पिकळूक शिरशिरो भरलो. थेंबे भितरचो हुरतो थेंबे त्याच्या आंगणात चुकून पावलो. हासत नाचत गुल जावन तो उमेदीन तो थंयच रावलो. लग्न माकडाचे जेतान चलताले. अचकीत एक खांदो वागलो. डराव तंबरो वाजयतना सकल बेबो धाकलो पडलो. हरयाळी पाजयणां पोरसूक लागली. जायो जुयो फुलूक लागली. थेंबे पावसाचे आंगार येवन लजले वकर लजूक लागली. भिरभिरी पावसात आंग फाफडीत कोडवा तळयेर खेळूक लागली. पिटिळाची पोरां न्हंयत उमेदीन उडक्यो मारूक लागली. निळ्या काळा भांगराळे मळबात इंद्रधनूक रंग चडूक आयले. पांचवेचारा जाले शेमाक या अप्रू असो गद आयलो. श्रावणातलो पावस आयलो. श्रावणातलो पावस आयलो. देव बरें करूं. बाय संजना, चुकप ही सुदारपाची पयलो पावंडो. ओके, चुकली म्हणून कांय हरकत ना, विसरले म्हणून कांय हरकत ना. फुडल्या वर्साक तूं जेन्ना ह्या इव्हेंटाक येतलें तेन्ना बऱ्यांतली बरी कविता सादर करतलें, प्रभावीपणान सादर करतलें हाची म्हाका खात्री आसा. ओके, त्या खातीर वर्सयभर जितल्यो कविता मेळटात, शिकपाची संद मेळटा, एकूय संद वगडाय नाका. गुड. तुझें नाव सांग. म्हजें नाव आराध्या शर्मत पै रायतुरकार. आणि तू खंयच्या शाळेन शिकता? हांव रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिर ह्या शाळेंत शिकता. तुका शाळेन कितें कितें करपाक आवडटा? शाळेंत आमची जी ICT टिचर आसा ती आमकां खूब बरी शिकयता. प्लस म्हाका कंप्युटरान खूब आवड आसा, सो तें म्हाका खूब मजा येता. आनी आमची सोशल सायन्स टिचर आनी सायन्स टिचर आमचे सब्जेक्ट्स इतले इंट्रस्टींग करून शिकयता की म्हाका ह्या स्टँडर्डाच्यान त्या 2 सब्जेक्टांनी खूब आवड आयल्या. तू फुडें त्या सब्जेक्टान आनिकूय शिकपाक तुका आवड आसतली. हय. ओके. आनी तुका कविता म्हणपाक आवडटा, वाचपाक बीन आवडटा? हय. आनी काणयो वाचपाक आवडटा? हय. तशें काणयो सादर बीन करता तूं? हय. खंय खंय सादर केला तुवें काणयो अशी? हांवें आमच्या शाळेंतल्या कॉम्पिटिशनान केल्या. शणै गोंयबाब कथामाळेन केल्या. साने गुरुजी कथामाळेनूय केल्या. ओके. आनी आयज तूं खंयची कविता सादर करतलें हांगा? आज हांव बाई तुज्या हातांतल्या बडयेची याद येता ही कविता सादर करतलें. ओके. ऑल द बेस्ट. बरी जावनी. थँक्यू. नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा बाई तुज्या हातांतल्या बडयेची याद येता. कविता बरोवपी अंबेश जयकृष्ण तलवडकर. पयल्याच दिसा शाळेंत आमी कवळें पावल दिल्लें.
पयल्याच दिसा शाळेत आमी कवळें पावल दिल्लें. घडये म्हज्याच भशेन सगळेच तुज्या त्या हातांतल्या बडयेक भिल्ले. थोडे रडटाले, थोडे बडबडटाले, थोडे आड्डीच मारताले. थोडे रडटाले, थोडे बडबडटाले, थोडे आड्डीच मारताले. थोडे तोमसोळ पयल्याच दिसा सावन खूब तुका सतायताले. तुज्या एकाच धेंगशान मागीर मातशे ओगी बसताले. तुज्या एकाच धेंगशान मागीर मातशे ओगी बसताले. हातान बडी घेना फुडें थर्तपळे भिताले. भुरगेपणांतली किजिलां आमची पासियेसान तूं आयकताली. भुरगेपणांतली किजिलां आमची पासियेसान तूं आयकताली. थोड्यांक दोळे मोट्टे करून, थोड्यांक घडयेन समजायताली. सगळो बोवाळ सोसून तुवें बाराखडी गणितांय शिकयली. सगळो बोवाळ सोसून तुवें बाराखडी गणितांय शिकयली. चिरूक लायिल्ल्या पाटये वयल्या काडयेन नकळत मुखावयली वाट दाखयली. मिठांनी, लंगडी, कबड्डी खेळ तुवेंच आमकां शिकयल्ले. मिठांनी, लंगडी, कबड्डी खेळ तुवेंच तर आमकां शिकयल्ले. आपटून धपटून फेरीत जातकच मलमय तुवेंच लायिल्लें. पूण बाई, तुवें ती बडी आमचेर केन्नाच पळय मारली ना. पूण बाई, तुवें ती बडी आमचेर केन्नाच पळय मारली ना. आमच्याच भशेन हेर भुरग्यांचेर तुवें केन्नाच ती वापरली ना. ओगीच हातानूच धरून तुवें बेटेच आमकां भिवयलें. ओगीच हातानूच धरून तुवें बेटेच आमकां भिवयलें. पूण त्याच हातांतल्या बडयेन आमचें जिवन तुमी घडयलें. बुद्ध जेन्ना आयली तेन्ना हीच भावना मनाक तोपताली. बुद्ध जेन्ना आयली तेन्ना हीच भावना मनाक तोपताली. आमची सगळी मस्तीपणां बाई कशी तूं सोंसताली. आतां शिकून सगळें व्हड जालें. कोण तुजी मुद्दम खबर घेता. आतां शिकून सगळें व्हड जालें. कोण तुजी मुद्दम खबर घेता. पूण शाळेचे दीस येवजून येतकूच तुज्या हातांतल्या बडयेची याद येता. तुज्या हातांतली ती बडी याद येता. देव बरें करूं. बाय आराध्या, कविता सादर केली. ती खूब बरी आशिल्ली, सुंदर आशिल्ली. अंबेश बाब तळवडकर हांणी बरयिल्ली कविता. ताजें भुरगेपण जर विचार केलो जाल्यार म्हाका दिसता एक 10-15 वर्सां पयलींचें. आनीक आतां काळ बदलला. 15 वर्सांत सुद्दां काळ बदलता. आतां खूब फास्ट बदलता. अंबेश जेन्ना भुरगो आशिल्लो तेन्ना तो शिक्षकांक भितालो, बडयेक भितालो. आनी तेन्नाची बाई जी आशिल्ली ती बडी घेवन वर्गांत येताली खरी, पूण केन्ना बडी वापरली ना तिणें. फक्त बडयेचो भंय पडचो इतलो तेजो उद्देश आसतालो. आतां तुमच्या वर्गां भितर तूं मस्ती करता पयलीं सांग. ना, केन्नाच करना. बरें, तुमच्या वर्गांत वातावरण कशें आसता? जशें अंबेशान वातावरण सांगलां ताजे वर्गांतलें, तशें तुज्या वर्गांतलें वातावरण सांग. थोडी भुरगीं अशीं आसतात जी शाणी आसतात, थोडी ओग्गी रावतात. थोडी म्हज्या भशेन भुरगीं जी शिकतातूय बी पूण बडबडूय खूब करतात. आनी थोडी आसतात जी फक्त बडबड करता पूण टिचरीला सगळीं आयकतात. टिचरीक भितात आयची भुरगीं? थोडी भुरगीं सगळ्या टिचरींक भितात. थोडी भुरगीं अमक्या टिचरींक भितात आनी थोडी खंयच्याच टिचरीक भिनात. बारीकसाणेन अभ्यास केला तुवें वर्गांतलो. व्हेरी गुड. कविता बेस बरी सादर केली. आनीक आदल्या खेळांचो उल्लेख आयला हांगा, कबड्डी, खो खो अशें. आतां खेळटा तीं भुरगीं पयलींचे खेळ? हय, आमकां SWB हो आमकां NEPक लागून नवो सब्जेक्ट आयला. तातूंत आमकां एक आमचो जो कॉन्सेप्ट आसात थोडे जे खो खोय आसा तातूंत. प्लस आमकां थोडेच दीस पयलीं एक गेम आशिल्ली जी अशी पयलींची, पूण आमी ताका मातशी आनी आमची ट्विस्ट लावन खेळटात. कितलेक शिकता तूं? 6वेक. 6वेक शिकतले कडेन तुका NEPंतले कन्सेप्ट सगळे खबर आसा न्ही? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ही हुशारकाय आसप एके बरोबर आनीक ताजे बरोबर जी सर्जनशीलताय आसा ती आसप. कारण हांव फाटलीं कांय वर्सां तुका पळयतां खेरीतपणान कविता ट्रस्टाच्या सर्तींत तूं राष्ट्रीय पांवड्याचेर सुद्दां पावलां. आनीक जो एक गुणात्मक बदल जावपाक जाय, इल्लो व्हड जायत वचपाक जाय सादरीकरणाच्या नदरेंतल्यान, तो तुज्यान जायत आसा. व्हेरी गुड, सुंदर कविता सादर केली. देव बरें करूं. तुझें नाव सांग. म्हजें नाव साक्षी. साक्षी. आनी तूं आतां कितलेक शिकता? हांव 5वी शिकता. तुजो आवडटो विशय कितें? कोंकणी. कोंकणी. कोंकणीच विशय कित्याक आवडटा तुका? कित्याक आमची भाशा कोंकणी म्हणून कोंकणीच आवडटा. आनी
हेर कितें करता तूं शाळेन बीन आनीक कितें आवड आसा तुका म्हणल्यार नाचपाची गावपाची नाचपाची आसा ओके आनीक कितें नाचपाची बीन शिक्षण घेता तूं नाचाचें हां आनी आयज तूं खंयची कविता सादर करतलें दिवाळी दिवाळी ओके ऑल द बेस्ट तुका बरें जावन म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा दिवाळी आनी ही कविता जयेश गायकाणी बरयला. आतां हांव तुमचे मुखार सादर करता. आयली आयली दिवाळी आयली 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 दिवाळी आयली उजवाड आनी उमेदीची परब आयली. पणट्याच्या रंगांनी रात काळी फुल्ली पणट्याच्या रंगांनी रात काळी फुल्ली घराघरात आनीक रंगाची रंगली रांगोळी. काळकाक पयस करून उजवाड पसरता काळकाक पयस करून उजवाड पसरता आनी जिवितांतलो काळोख पयस करता. अशी ही दिवाळी सगळ्याकूच आनंद दिता अशी ही दिवाळी सगळ्याकूच आनंद दिता आनी नव्या फुडाराची उमेद गाजयता. सांजची तड करून घराघरा सजली सांजची तड करून घराघरा सजली आकाश दिवे करपाक जाली दंग सगळी. दर एकल्याच्या दारात लांबलो तोरणाच्यो माळी दर एकल्याच्या दारात लांबलो तोरणाच्यो माळी नाना तरेचे पतंग मळबात खेळपाक लागले होळी. नरकासुराच्या धनान दिवाळेक सुरवात जाली नरकासुराच्या धनान दिवाळेक सुरवात जाली आनंद आनी उत्सवाची नवी सकाळ ही उदेली. माडून काळीट पायतना कोडसान ताची चाकली माडून काळीट पायतना कोडसान ताची चाकली. वायट गजाली सोडून बऱ्या वाटेची सोपूच सगळ्यांनी घेतली. नवे नवे कपडे घालून भुरगीं सामकी शेतार नवे नवे कपडे घालून भुरगीं सामकी शेतार. साबार फोवाचे पदार्थ खावपाक आमकां आसना थाट. लक्ष्मी पुजनात धनाच्या रुपान लक्ष्मी पुजतात लक्ष्मी पुजनात धनाच्या रुपान लक्ष्मी पुजतात. करून तिची पुजा चिरमलो मिठाई लोकांक वाडटात. भाऊबीजेच्या दिसा भाव भयणीगे वता भाऊबीजेच्या दिसा भाव भयणीगे वता गोड धोड करून भयण भावाक ओवाळटा. पाडव्याच्या दिसा गोरवादनी पुजतात पाडव्याच्या दिसा गोरवादनी पुजतात. रोजाची माळ गळ्यात घालून पान तांकां वाडटात. आवाळो चीस ऊस गोबो जिना बडयानी तुळस सस्ता आवाळो चीस ऊस गोबो जिना बडयानी तुळस सस्ता. तुळशी लग्नाच्या निमित्यान आंगण पुराय भरता. लखलखत्या लायटींनी घरा चकचकली लखलखत्या लायटींनी घरा चकचकली फोगाच्या साबार रंगांनी रात ही रंगली. आयली आयली दिवाळी आयली उजवाड आनी उमेदीची परब आयली 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 दिवाळी आयली उजवाड आनी उमेदीची परब आयली. देव बरें करूं. बायसाची बरी सादर केली कविता. उदळ तुका जेन्ना विचारिल्लें बाय देवितान की कोंकणी तुका कित्याक आवडटा काय म्हणून तुवें कितें जाप दिल्ली परतून एक फावट दी. कोंकणी आमचो विशय म्हणून हांवें कोंकणी ना कोंकणी कित्याक आवडटा काय म्हणून विचारिल्लें तुका. कोंकणी आमची भाशा म्हणून कोंकणी आवडटा. व्हेरी गुड. कोंकणी आमची भाशा हें येदेशा भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान आयकुपाक कितलें बरें दिसता खबर आसा. आमची कोंकणी भास जी संघर्शांतल्यान वयर सरल्या ती भाशा फाल्यां तुमच्या पिळगे मेरेन सुगूर उरतली हाचो हो विश्वास आमकां दिसता. कोंकणी आमची भाशा म्हणून ह्या पिरायेचेर सांगप आनी तातूंत भितर आमची म्हणटा त्या उतराचेर तुजो जो भर येता तो खूब म्हत्वाचो आसा. कोंकणी विशींची जी भावना आसा ती अशीच दवर. कोंकणीचो वावर करत वच. आवयची जितली सेवा करप तितलीच आवय भाशेची आनी आवय भयणीची सेवा करप हें मानिल्लें आसा आनी तें तूं फुडें व्हरतलें म्हणपाची म्हाका खात्री आसा. तुजे कविते कडेन येवया. तूं भरतनाट्यम शिकता हय शिकता न्ही. तें तुज्या हावभावांतल्यान कळटालें. खूब सुंदर हावभाव चेहऱ्यावेले जे हावभाव आनीक जे फेशियल एक्सप्रेशन्स आणि जेस्चर्स तांकां म्हणटात जे कवितेच्या सादरीकरणाक खूब म्हत्वाचे असतात ते खूब सुंदर खूब म्हणजे खूबच सुंदर तरेन तुज्या कविते भितर आमकां दिश्टी पडले. सादरीकरणा भितर आमकां दिश्टी पडले. उच्चारा कडेन मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. उच्चार म्हळ्यार कळटा न्ही प्रोनाउन्सिएशन्स ताचे कडेन उच्चारां कडेन चड लक्ष दिवपाची गरज आसा. ते जर उच्चारां कडेन लक्ष दीत जर जायत जाल्यार कवितेचें सादरीकरण आनीकय चड बरे तरेन जालां ताचे परस चड बरे तरेन तें जावपाक पावतलें. हाजे फुडें तूं ताजेर लक्ष दितलें आनी हाजे परसय बरी कविता घेवन आमचे मुखार येतलें म्हाका खात्री आसा. खूब सुंदर कविता. व्हेरी गुड.
Biri biri paus, biri biri paus. तुझें नाव सांग. म्हजें नाव सृष्टी सिद्धेश आळवे. आणि तू खंयच्या शाळेन शिकता? रवींद्र केळकर ज्ञान रवींद्र मंदिर. केळकर ज्ञान मंदिर. आणि आयज तू खंयची कविता सादर करतले? मनीस सामको बिजी जाला. तू बीन कविता बरयता अशी? हय. म्हणल्यार कसल्यो कविता बरयता? विशय कितें घेवन बरयता? एक धाकटे असे विशय घेता. पावस तशें. पावस बीन. आणि आयज तुजी बरयलेली कविता तू सादर करतले? ना. आणि कोणाची? हय. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. कवितेचें नाव मनीस सामको बिजी जाला. बरोवपी अंबेश तलवडकर. कोण कोणाक हडकिना रे हांसोच ना तोंडार. कोण कोणाक हडकिना रे हांसोच ना तोंडार. मनीस सामको बिजी जाला दिसयभर फोनार. मनीस सामको बिजी जाला दिसयभर फोनार. चल्ला कितें भोंवतणी सगळेच फोनार कळटा. एकामेकाले स्टेटस पळोवन गरजे भायर जळटात. हाचो वाडदीस ताची पार्टी ताचे जाता काजार. हाचो वाडदीस ताची पार्टी ताचे जाता काजार. कोण कितें खाता पिता खाजगी जिणेचो बाजार. मागीर त्या ग्रुपांनी मारिल्ले थोमणे थोडे चडच घेतात मनार. मनीस सामको बिजी जाला दिसयभर फोनार. फोटो व्हिडिओज म्हत्वाचे रे. कर्म सायबा कितेंय कर. लायक्स डिसलायक्स कमेंट्सांनीच जीण अर्दी काबार तर. फाल्यां खबऱ्यो धपक्या व्हायरल तांकांच मेळटा वाव. तागेल्या घोवाली हागेली बायल आनी तागेली ती जाव. तागेल्या घोवाली हागेली ती बायल आनी तागेली ती जाव. मागीर तकली सामकी पेड्यार. राग घेवन भोंवता सोणार. कोण कोणाक हडकिना रे हांसोच ना तोंडार. मनीस सामको बिजी जाला दिसयभर फोनार. चॅटिंग शॉपिंगय फोनार. वोटींग मिटींगय फोनार. बाबा बाबू फोनार. काका काकू फोनार. न्हिदतना फोन जेवतना फोन. दिनचर्येचोच बदलला टोन. स्वता परस त्या फोनाक जपतात. स्वता परस त्या फोनाक जपतात. जो फोनूय घेतला लोनार. कोण कोणाक हडकिना रे हांसोच ना तोंडार. मनीस सामको बिजी जाला दिसयभर फोनार. वेसन ताचें इतलें वाडलां फोना शिवाय लागना मन. वेसन ताचें इतलें वाडलां फोना शिवाय लागना मन. वेळ पिड्ड्यार करत चल्ला वेव्हारच सगळो काबार धन. गांवांनी सायबा लोक गरीब. गांवांनी सायबा लोक गरीब. पूण स्मार्टफोन घरात. भुरग्यांक सुद्दां लिसावांक आतां रेंज मेळटा दारात. कामवाली म्हणूंक लागल्या. फोन नाय तर आमची पोरं पास कशी होणार. फोन नाय तर आमची पोरं पास कशी होणार. कोण कोणाक हडकिना रे हांसोच ना तोंडार. कोण कोणाक हडकिना रे हांसोच ना तोंडार. मनीस सामको बिजी जाला दिसयभर फोनार. मनीस सामको बिजी जाला दिसयभर फोनार. दिसयभर फोनार. दिसयभर फोनार. देव बरें करूं. मनीस बिजी जाला न्ही. आनीक हे बिजी जाला तातूंतल्यान जी जिवनशैली मनशाची तयार जाल्या ताचें वर्णन ह्या कविते भितर अंबेशान केलां. आनीक अंबेशाची उतरां अंबेशाच्यो भावना ह्यो तुवें आमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न केला बरोबर. त्यो मांडटा आसतना कितें कितें जाय आशिल्लें. फेशियल एक्सप्रेशन्स जाय आशिल्ले. हावभाव जाय आशिल्ले. जेस्चर्स आनीक उच्चार जाय आशिल्ले. ह्या तिनूय गजालींक तुवें योग्य तो न्याय दिला. तूं हाजे पयलीं कविता ट्रस्टाच्या कविता फेस्टाक गेला. हांवें पळयलां तुका सादरीकरण करतना पळयलां. आनी आयज पयले खेपेक तूं कॅमेराच्या मुखार हांगा सादरीकरण करता न्ही. कॅमेराक फेस करपाची तुजी जी एक मॅच्युरिटी आशिल्ली न्ही ती खूब म्हणजे प्रगल्भताय जाका आमी म्हणटात ती खूब उंचेल्या पावंड्याची आशिल्ली. आनीक कॅमेराक फेस करता आसतनाच जे संतुलीत हावभाव जाय आनी फेशियल एक्सप्रेशन कारण हातूंत भितर खूब गरजेचें आसात फेशियल एक्सप्रेशन्स ती पुरायपणान तुज्या कविते भितर आयली. एक दोन कडेन उच्चारां कडेन मातशी गडबड जाली पण ती सोड ती व्हडली घेवन बसप ना कारण ती येतली अभ्यासा प्रमाणे येतली. मायनर जशें ल्हान भुरग्याक तो एक हें लायतात पळय काळो टिपको लायतात नदर लागची न्ही म्हणून ते बेश्टी चूक काडिल्ल्या भशेन काडप ती म्हणजे कोणाची नदर लागची न्ही म्हणून कवितेक सुंदर सादरीकरण केलें. आवाजाचो चड उतार जंय गरजेचो आशिल्लो थंय योग्य प्रमाणात तो आयलो. सुंदर सादरीकरण. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus.
तुजें नांव सांग. समाळ्या परेश रावत. आनी तूं आयज कोणा वांगडा आयला? कोण घेवन आयला तुका हांगा? मम्मा. मम्मा. तुका चॉकलेटी बीन खावपाक आवडटा? हय. कसल्यो कसल्यो? झगड्यो. सगळ्यो? बरे तरेन कविता सादर कर. ओके, ऑल द बेस्ट. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा शिडी शिडी पावसा. शिडी शिडी पावसा, शिडी शिडी शिडी, शिडी शिडी पावसा, शिडी शिडी शिडी. वावता चोय वोशी बिडी बिडी बिडी, वावता चोय वोशी बिडी बिडी बिडी. पान पान झाडाचे जाता सर सर, पान पान झाडाचे जाता सर सर. झेल घेता मदी मदी जांभळीक मेड, झेल घेता मदी मदी जांभळीक मेड. माथ्याळ्या मोत्यांचे सर सर तुळे, माथ्याळ्या मोत्यांचे सर सर तुळे. तेकतात जाता पुता धूळ धूळ झळे, तेकतात जाता पुता धूळ धूळ झळे. आदी मदी काळी कुपा चक चक कळी, आदी मदी काळी कुपा चक चक कळी. जगलांचे जिंगमिंग मळबूट चिडी, जगलांचे जिंगमिंग मळबूट चिडी. पावसा हाताक धरून वाळे नाच नाच नाचता, पावसा हाताक धरून वाळे नाच नाच नाचता. सत्री कापत असली तळी चिप्प चिप्प भिजता, सत्री कापत असली तळी चिप्प चिप्प भिजता. पावस जावन पावसात नाचत रावन दिसता, पावस जावन पावसात नाचत रावन दिसता. सोक सोक थंडी मात नाकात येवन बसता, सोक सोक थंडी मात नाकात येवन बसता, नाकात येवन बसता, नाकात येवन बसता. देव बरें करूं. बाय समायरा, कविता सोंपली? हय. म्हाका आयकत रावचें कशें दिसतालें मगो? आतां कविता सोंपतकीत कशें दिसता तुका? बरें दिसता. बरें दिसता न्ही? चालूच वर्ष तुका न्ही? येदेशें मानकुलें हय काय ना? आनी कितली सुंदर कविता सादर केली. खूब सुंदर, खूब सुंदर. तुजी पिराय जर मतींत दवरली जाल्यार खूब सुंदर सादरीकरण तुवें कवितेचें केलां. असोच हो टोन आसा किंवा ही समजिकाय कवितेची आसा ही अशीच दवर. खूब व्हड जातलें एक दीस. हो बिरी बिरी पावस हो इव्हेंट आनी तुजी शिडी शिडी पावस ही कविता खूब सुंदर योगायोग पळय न्ही? हय मगो? आनीक भंय दिसली ना कविता सादर करतना? हय. दिसली न्ही? मातशी दिसली, चड दिसली ना. तुका दिसली भंय, पण म्हाका दिसली ना तुजी तोंडार भंय. म्हाका 56 वर्सां, पण म्हाका भंय दिसता केन्नाय. पण हांव जेन्ना तुजी कविता सादर करतना पळयतालो तुका तेन्ना ती भंय जी तुका आसता ती सगळ्यांक आसता, पण ती म्हाका जाणवली ना. खूब आत्मविश्वासान तुवें कविता सादर केली, खूब बरी कविता सादर केली. ह्या इतल्या ल्हान पिरायेचेर अशी कविता सादर करप खूब कठीण काम. तें खूब बरे तरेन तुवें केलें. व्हेरी गुड. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. तुजें नांव सांग. सिद्धार्थ नावरकर. आनी आतां तूं कितलेक शिकता? 5th. आनी कविता सादरीकरणाच्या भायर तुका आनीक कितें करपाक आवडटा? ड्रॉइंग्स. आनी आयज तूं खंयची कविता सादर करतलो? माकडाची घरां. माकडाची कला. ओके, ऑल द बेस्ट तुका. बरी जावनी. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा माकडाची घरां. आनी ही कविता सर्गेस्त श्री मनोहर राय सरदेसाय हांणी बरयल्या. आतां ती हांव हांगा सादर करता. माकडाची घरा बाये माकडाची घरा, माकडाची घरा बाये माकडाची घरा. सगळीं वरां अशीच गेली तोडीत तोरा पेरा, सगळीं वरां अशीच गेली तोडीत तोरा पेरा. जेन्ना आयली काळकिरात लागले माकड कुडकुडूक, रुका खांद्यार थरथरूक, भिल्यो माकड लागलो चितूक, भिल्यो माकड लागलो चितूक. आमकां सुवात ना गा न्हिदूक. म्हशी गायाक गोटे आसात, सुकणे पिलाक घोटेर आसात, हुंदरा पिलाक बिळा आसात, म्होवा मुसाक माले आसात, वागा पेट्याक धोली आसात, मनशा पोराक घरां आसात. मनशाचे पंजे आमी आमकां कित्याक घरां नात? मनशाचे पंजे आमी आमकां कित्याक घरां नात? माकड आमी सामके पिशे, जातले शाणे केन्ना कशे. सगळे जाणांक आपयले, पिपला पेडार बसयले, माती नेटान खरपिले, हुप हुप हुप
खूप सांगचें आसा खूब खूब. खूब 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 सांगचें आसा खूब खूब. माकड बाबू माकड बाय माकडा पोराक घरा जाय. फाल्यां बेगीन उठचेले, दांत घासून धुवचेले, मागीर भाटाक वचचेले, चुट्टा बऱ्या हाडचेले, खांबे बरे काडचेले, घडशे पाके बांदचेले, घडशे सोबीत घडोयचेले. माकड आनी माकडिनी करची कामां सगल्यांनी. माकड आनी माकडिनी करची कामां सगल्यांनी. माकडा पोराक सांगता आतां, कावल्यो बावल्यो फाल्यां नाका. हांगा थंय हेडप ना, तोरा पेरा तोडप ना. आमकां आतां एकूच पिशे, एक माकडाक एक घरशे. सगळे माकड जाले खोशी. उतरां तुजी बोरां कशी. उतरां तुजी बोरां कशी. फाल्यां बेगीन उठतले, नेटान कामाक लागतले. माकड दादा फाल्यां परा माकडाची 12 घरां. 12 घरां 12 घरां 12 घरां मनात घडयत माकड मामा न्हिदले. पुट्ट करून दुसऱ्या दिसा सकाळ फुडें शेपड्यो हालयत उठले. पिटायत आपले दोळे मुखार तांणी देखले. पिके चिकू दिसले, हळदुवे आंबे दिसले. ह्या झाडार त्या झाडार उडक्यो मारीत रावले. पेरां काडीत रावले, बोरां पाडीत रावले. काळकी रात पडली आनी माकड झेमूक लागले. बारीक चिंतूक लागले, बांदपाची आमची घरां ताची कितें जालें? ना रे ना, ना रे ना, ना रे ना, मुखार अशें जावचें ना. आतां फाल्यां बेगीन उठप, बुन्यांत खणप, चुट्टा हाडप, कोंडे तासप, दांडी चिरप, घटशी बरी घरां बांदप, 12 बरी घरां बांदप. उतरां अशीं गुणगुणत सगळे माकड न्हिदले. पुट्ट करून दुसऱ्या दिसा सकाळ फुडें शेपड्यो हालयत उठले. आंबे तांणी देखले. ह्या झाडार त्या झाडार उडक्यो मारीत रावले. काडीत रावले पेरां, खंयची मागीर घरां? माकडाची घरां अशीं माकडाची घरां. माकडाची घरां अशीं माकडाची घरां. देव बरें करूं. बाब सिद्धार्थ, मनोहर रायची कविता सादर करपाची संद मेळप म्हळ्यार भाग्य कोणाय खातीर. मनोहर राय जेन्ना रचताले कविता खेरीतपणान भुरग्यां खातीर, त्यो एक चाली सकट येताल्यो आनी ती चाल तुवें त्या चालीन सादर करपाचो प्रयत्न केलो. म्हळ्यार आतां पर्यंत ह्या इव्हेंटा भितर एक वेगळे तरेची शैली सादरीकरणाची, थोडीशी गायनाच्या लागीं वचपी ती तुवें आपणायली आनी तातूंत तूं बरेचशा प्रमाणाक तुका यशय मेळ्ळें. मनोहर रायाची जी शैली आशिल्ली ती अशीच, म्हणजे गायनाच्या स्वरुपांतल्यान म्हणपाची. तांची एक आनी तांचें कितें आशिल्लें, तांच्या कवितांनी आमकां गांवांची वळख जाताली, जनावरांची, पक्ष्यांची, प्राण्यांची, दोंगराची, न्हंयांची, कितें कित्याची म्हणून ना. ताणें कोंकणी समाजा मुखार सगळ्यो ज्यो गजाली आसात त्यो आपल्या कवितांतल्यान सादर करपाचो प्रयत्न केलो. एक कविता तांची खूब फामाद भुरग्यां मदीं. बाबूच्या लग्नाक कावळे आयले, कावळे कवळेंचे. बाबूच्या लग्नाक पारवे आयले, पारवे परवरचे. बाबूच्या लग्नाक माकडां आयलीं, माकडां मडकयची. अशीं बाबूच्या लग्नाक कोण कोण आयलो ती जनावरां आनी गोंयची नांवां हांची खूब बरी सांगड मनोहर राय सरदेसाय घालता. आनी निमाणे कडेन ह्या कविते भितर म्हणटा, बाबूच्या लग्नाक सगळे आयले, बाबूच्या लग्नाक सगळे आयले, बाबूच्या लग्नाक सगळे आयले, बाबूच आयलो ना. बाबूच्या लग्नाक सगळ्यांक सांगले, बाबूक सांगले ना. बाबूच्या लग्नाक सगळ्यांक सांगले, बाबूक सांगले ना. लक्षांत घेता हांव कित्याक लागून हें तुका म्हणून दाखयलें तें, की कवितेंतली एक तर खाशेलेपण म्हणल्यार गांवची नांवां, जनावरांची नांवां एका बरोबर येवप आनी तातूंतल्यान भुरग्यांक वळख घडोवप हें एक जालें. दुसरें, एका खास ठेक्या भितर ती येतात जो ठेको तुवें मेंटेन करपाचो प्रयत्न केलो निमाणे कडेन पर्यंत. फक्त म्हणजे तुजो आवाज बरो आशिल्लो, हावभाव बरे आशिल्ले, फेशियल एक्सप्रेशन्स बरी आशिल्ली, खूबच सुंदर आशिल्ले. पूण म्हाका मातशें दिसलें स्पीड इल्ली चड आशिल्ली, गती, कळ्ळें न्ही. ती जर मातशी आनीक जर कमी दवरिल्ली आनीक त्याच ठेक्यांत जर तूं गेल्लो आनी ताका लागून कितें जालें, स्पीड चड आशिल्ल्यान मातशें मोनोटोनस जालें. मोनोटोनस म्हळ्यार कळटा, एकाच हातून जालें, सुरांत जालें. मातशें वयर वचपाक जाय, सकयल येवपाक जाय, वयर वचपाक जाय, सकयल येवपाक जाय, तें जावपाक पावलें ना. खूबच सुंदर एक्सप्रेशन्स, आवाज बरो आसा तुजे कडेन, शैली बरी आसा. फक्त ती स्पीड पळय जी आसा ती मातशी नेक्स्ट टायम कमी दवरपाचो प्रयत्न कर, आनीक बरें सादरीकरण जातलें. सादरीकरण बरें जालांच. व्हेरी गुड. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव तेजल उपेंद्र देसाई. आनी तूं खंयच्यान आयला? हांव कुणयच्यान आयलां. कुण्या गडे बीन फामाद आसा ताचे बद्दल तुका कितें खबर आसा? ना, हांव फोंड्या कुणयचें. फोंड्या कुणयचें, हां, ओके. आनी
कितें आवडटा तुका? म्हाका इंग्लीश सब्जेक्ट आवडटा. इंग्लीश सब्जेक्ट आवडटा. आनी कार्टून बीन पळोवपाक आवडटा तुका? ना, तारक मेहता का उल्टा चष्मा. ओके, तो सिरियल आवडटा. तारक मेहतातलो कोण आवडटा? बबिता. बबिता जी आवडटा. ओके. आनी आयज तूं खंयची कविता सादर करतले? दिता जाल्यार दी. दिता जाल्यार दी. ऑल द बेस्ट तुका. कवितेचें नांव दिता जाल्यार दी. कवी अमय नायक. वायट काम जावचें ना अशें म्हाका हात दी. वायट काम जावचें ना अशें म्हाका हात दी. सगळी कडेन उजवाड जातलो पूण पालवची ना अशी म्हाका वात दी. सगळी कडेन उजवाड जातलो पूण पालवची ना अशी म्हाका वात दी. बरी जंय न्हीद येत अशी म्हाका खाट दी. बरी जंय न्हीद येत अशी म्हाका खाट दी. पोट भरपा पुरतें जेवण मेळटा अशें म्हाका ताट दी. पोट भरपा पुरतें जेवण मेळटा अशें म्हाका ताट दी. फटिंगपणाच्या शहरात वचना अशी म्हाका वाट दी. फटिंगपणाच्या शहरात वचना अशी म्हाका वाट दी. लाचारीन दुसऱ्या फुडें भागवची ना अशी म्हाका फाट दी. लाचारीन दुसऱ्या फुडें भागवची ना अशी म्हाका फाट दी. सैम जैम खोशेन रावतलो अशें म्हाका भाट दी. सैम जय खोशेन रावतलो अशें म्हाका भाट दी. धर्मा खातीर झगडी जावची ना अशी म्हाका जात दी. धर्मा खातीर झगडी जावची ना अशी म्हाका जात दी. मोगा भितर सुटची ना बांदूक अशी गाठ दी. मोगा भितर सुटची ना बांदूक अशी गाठ दी. थंडेन जे गरीब कुडकुडटा तांकां कामळ मातशी दाट दी. थंडेन जे गरीब कुडकुडटा तांकां कामळ मातशी दाट दी. एकटेपण केन्नाच आफुडचें ना असो म्हाका सांगात दी. एकटेपण केन्नाच आफुडचें ना असो म्हाका सांगात दी. सगळ्या अधर्माक धपक्यान बुडोवपी अशी म्हाका दर्याची लाट दी. अशी म्हाका दर्याची लाट दी. सगळ्यांचें देव बरें करूं. आनी तुजेंय देव बरें करूं. देवा कडेन मागणें मागलें तुवें न्ही? काय ना बाय तेजल. फोणेचे कुणयच्यान आयला. म्हाका खूब आवडलें फोणेची कुणय. पर्टिक्युलरली थंडेन जे गरीब कुडकुडटात तांकां कांबळ दाट दी. हें ज्या भावार्थान तुवें म्हणलें न्ही तें खूबच सुंदर. आनीक देवा कडेन मागता आसतना खंयच्यान मागचें पडटा? ओठावयल्यान काय मनांतल्यान, काळजांतल्यान न्ही? आनी तेंच मागणें तुजें तूं काळजांतल्यान ही कविता सादर करता, मनांतल्यान सादर करता ती जाणवताली. व्हेरी गूड, सुंदर. आतां एकच पॅरेग्राफ म्हजे खातीर कॅमेराक पळोवन म्हणशी. म्हण पळोवया. वायट काम जावचें ना अशें म्हाका हात दी. वायट काम जावचें ना अशें म्हाका हात दी. सगळी कडेन उजवाड जातलो पूण पालवची ना अशी म्हाका वात दी. सगळी कडेन उजवाड जातलो पूण पालवची ना अशी म्हाका वात दी. व्हेरी गुड. पुरो. आतां काय बरें दिसलें खबर आसा? कितलें सुंदर. कारण तुज्या उदळ भाव जे आशिल्ले न्ही, चेहऱ्याले भाव, आवाज कळटालो तो भावार्थान येता म्हणून, पूण चेहऱ्या वयले जे भाव आसात ते म्हजे मेरेन पावले ना. कित्याक ऑल द टायम ऑर मोस्ट ऑफ द टायम तूं मायका कडेन पळोवन म्हणटालें. ओके, पिराय ल्हान आसा. परत हांव उल्लेख करता पिरायेचो. पिराय ल्हान आसा. शिकपाची पिराय ही. शिकत वचात. आनी फुडले खेपेक पुराय कविता इतल्या प्रभावीपणान सादर केल्या ती कॅमेराक पळोवन म्हणप. ओके, किंवा मुखार जर लोक बसले आसत लोकां कडेन. कारण तूं जेन्ना लोकांच्या दोळ्यांत दोळे घालून जेन्ना कितेंय सादर करता तेन्ना लोकां कडेन तूं कनेक्ट जाता. तुज्या काळजांतले भाव, तुज्या मनांतले भाव दुसऱ्याच्या काळजा मना मेरेन पावतात. आतां तुवें सादर केलें तें म्हज्या काळजा मना मेरेन पावलेंच, पूण आनी प्रभावीपणान पावतलें आशिल्लें. ताचे खातीर फुडले खेपेक प्रयत्न कर. सुंदर कविता तुवें सादर केल्या. व्हेरी गुड. मुर्तलान पूण किर्तमान ह्या वाक्यांचें खरेपण आयच्या ह्या एपिसोडान आमी पळयलें. कारण रव्या सारके गोड गोड वाक्यांनी आपल्या कवितेचें सादरीकरण हांगा करपी माणकुली भुरगीं आमकां एक उर्बा दिवन गेली तांच्या कवितेंतल्यान. तशेंच भोमानेस्त अनंत अग्नी सरान तांकां आपल्या उतरांतल्यान सामकें नम्रतायेन तांकां प्रोत्साहन दिलें. ताच्या खातीर आमी तांकां दिनवासतात. तशेंच ही कार्यावळ तुमी पळयत रावात. बिरी बिरी पावस सीझन 4. देव बरें करूं.
आमच्यो आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजवून येता कवितेचो पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस Biri Biri Paws, Season 4.